तुम्ही प्रपोजल्स खंयची घातली आणि कितले अश्युअर केल्ले आसा तुम्ही? As a state, the government of Goa has asked for around 30,000 crores worth infrastructure and बाकीच्या कामां खातीर funding from 16 Finance Commission. In my department, आमचे रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट आसा तातूंत भितर रोरो फेरीज म्हणा किंवा आमचे टुरिजम सेक्टरान भितर बोटींग आनी बाकीचे वी हॅव अ 90 किलोमिटर्स लॉंग नॅविगेबल रूट which can be used for tourism purpose as well as आमच्या पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टमान भितर आमच्या रस्त्याचेर जे कंजेशन जाता तें जर आमकां दुसऱ्या वटच्यान पळयतलो जर जाय जाल्यार आमचे रिवर ट्रान्सपोर्ट आसा तो आमी पॉझिटिव्हली घेतात आनी सादारण 600 क्रोर्साचे बजेट आमी एस्टिमेट्स दिल्ले आसात. आमचे दिव्यांगां खातीर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज तांचे खातीर 800 स्कुलांक जे रिसोर्स रूम जाय कितें हें जाय हांचे खातीर 110 क्रोर्स आमी मारले आसात. प्लस आमची एक हेरिटेज पॉलिसी आसा ती आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाची. त्या हेरिटेज पॉलिसी खातीर जे फोर्ट्स आसतले टेम्पल्स आसतले किंवा आमची ओल्ड युरोपियन आर्किटेक्चर जी घरां आसतली हांच्या सगळ्यांचे प्रोटेक्ट प्रिजर्व कन्जर्व आनीक रिस्टोर करपा खातीर आमी एडिशनल फंड्स मागले आसात 110 crores. So we hope and pray that the Finance Commission will look at us in a different way and special grants will be sanctioned. तुम्ही पळयतात GNH.